आरोग्य खात्यान जो सद्याचो स्ट्रक्चर आसा ताकाच पॅरल स्ट्रक्चर आयुष हो आमी करपाचें ठरयलां आनी ताच्या दृश्टीन 38 पोस्ट have been sanctioned. Deputy Director, Assistant Directors, Ayurvedic Physicians, Homeopathic Physicians, अशें सादारणपणे एलोपॅथी बरोबर आयुष ही वेवस्था आमी गोव्यात येणाऱ्या काळात सुरू करतले. सध्या जे प्रोवायड केल्ले आसा तातूंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CHCs आनी PHCs इतल्या पर्यंत ही फॅसिलिटी पावतली. 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां येवपाचे आयुशाचे आहा, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. नॉर्थ गोवा आमचे सगळे येतले आनी सावथ गोवा म्हाका जाणा येतले. Creation of 16 posts of veterinary officers in Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Services. स्मार्ट सिटी ऑफ पेंजिमाचे सेकंड फेज सिलेक्शन आमी प्रपोजल 14 डिसेंबर हाय पावर्ड कमिटी पळय आहा, स्टेट हाय लेवल पावर्ड कमिटी आहा पळय तेजेनी अप्रूव करून धाडलेलो आहा प्रपोजल. हो कॅबिनेट अप्रूवल. हेतून स्मार्ट सिटीन 500 चूज केल्ले, आतां 100 सिलेक्शन जातले आनी आमी 20 कमीट करता. सादारण 19,619 सजेशन येयल्लीं आहा ह्या प्रपोजलान. म्हणजे CCPन सगळ्या लोकां कडसून आयकोन तो प्रपोजल तयार केल्लो. इन द फर्स्ट इयर आफ्टर सिलेक्शन ऑफ स्टेज 2 म्हणजे आमी 20 तर येयले जाल्यार द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू गिव 200 crore टू ईच सिलेक्टेड स्मार्ट सिटी. म्हणजे 20 200 कोटी गावतले टू क्रिएट अ हायर इनिशियल कॉर्पस. And after deducting 2 crore advance and administrative and office expenses, share of the Minister of Urban Development, each selected city will be given 194 crores. म्हणजे 200 194 येतले, बाकीचे त्यांचे कामाचा खर्च काडटले.